क्रिस्तई मोगाच्या बाबांनो आणि बहिणीनो, आयचो वांजेल आतां आमी आयकल्लो मातेवाच्या वांजेला तावन वेंचलेलो जावन आसा. आनी हो जेजूच्या दोंगरा वयल्या प्रसंगाचो 11सो भाग. मातेवाचो दोंगरा वयलो प्रसंग जेजूच्या शिकोवणेचो पयलो भाग जावन आसा. जेजू सर्गराजा विशांत मनशाकुळाक कळीत करचे ह्या विशयांत मातेव दोंगरा वयल्या प्रसंगांत जेजूची शिकोवण सविस्तार तरान आमकां कळयता. आनी हो भाग आमकां देवाच्या राजांत भितर सरूंक कितें गरजेचें गी म्हूण कळयता. देवाच्या राजांत भितर सरूंक कितें अदीक गरजेचें हाच्या विशयांत मातेव आमकां कळीत करूंक कुशी व्हरता. देवाच्या राजांत रेगा जाय तर आमचो मनोभाव, फकत आमची करणी न्ही, आमचो मनोभाव, आमचें चिंताप कितें आसूंक जाय म्हणून मातेव विवरसूंक कुशी व्हरता. दोंगरा वयल्या प्रसंगाच्या निमाण्या भागांत जेजू आमकां सर्गींच्या राजांत भितर सरजय जाल्यार आमी कितें करूंक जाय, कितें आमकां सडीत गरजेचें सर्गींच्या राजांत रिगोवंक ह्या विशयांत आमकां तो कळयता. आमी मागणी करयेत, प्राजीत करयेत, पवित्र पुस्तक वाचयेत, भक्तीपण आदारयेत, जेजूक सोम्या म्हणून आमी उलो मारयेत, बोब घालयेत. पूण जर आमी एक गरजेची वस्त करूंक, संगत करूंक आमी फाटीं सरता जाल्यार जें कितें आमी करता हें सगळें व्यर्थ जावन आसा. आनी कितें तें हें इतलेंच जेजूच्या सर्गींच्या बापाची खुशी करूंक तयार जावचें. जर आमी जेजूच्या बापाची खुशी करिना तर आमी सर्गींच्या राजांत भितर रिगचे नांव म्हूण जेजू आयच्या वांजेलांत कडक जावन सांगता. बापाची खुशी करची. आयकत आसतना संपें म्हण दिसता. म्हज्या बापाची खुशी, हांव तसो मोग करतां, ताका आराधन करतां. अशें आसता आसतना ताची खुशी करूंक कितें म्हाका कश्टांचें. हाच्या विशयांत आमी जाणा जावया. बापाची खुशी करच्या विशयांत मातेव ताच्या वांजेलांत 3 कडेन आमकां तसो उल्लेख करता. आनी अशें बापाची खुशी करची जेजूच्या पाटलावदाराचें कर्तव्य जावन आसा म्हणून मातेव आमकां दामून सांगूंक खुशी व्हरता. पयल्यान मातेवाच्या वांजेलांत आमकां आमच्या बापा म्हणलें मागणें जेजून शिकयता आसतना तातूंत बापाच्या खुशेचो उल्लेख केल्लें मातेव आमकां दमून सांगता. हर एका वेळा आमी मागणें करता आसतना, आमच्या बापा म्हणलें मागणें करता आसतना तुजी खुशी कशें सरगार जाता गी तशेंच संवसारांत ती जावं, म्हज्या जिवितांत ती जावं म्हूण आमी मागता. आनी दुसऱ्यान आयच्या वांजेलांत आमी आयकलें बापाची खुशी आमी केल्ल्या करीत आमी सर्गींच्या राजांत रिगचें नांव. आनी तिसऱ्यान गेत्सेमनी म्हळ्यांत जें कितें जेजून आपणाच्या शिसांक शिकयलें बापाची खुशी करा म्हणून, ताच्या कश्टांच्या वेळार तें ताणें करून दाखयलें. ताचें मिसांव, ताची काल्स मुखार आसा, तसोच शिस ताका विकृत करूंक तयार जाला. आनी थोड्याच घडयेन ताचें शीस ताका सोडून पळोवन जावच्यार आसात. आनी हे सगळें नियाळन जेजू रगात गमयता आसतना तो मागणें करता, बापा तुजी खुशी वयतर म्हजी काल्स निवार, पूण म्हजी खुशी न्हय तुजी खुशी जावं. आनी हांगासर जेजू फकत ताच्या उतरांनी मात्र न्हय, ताच्या सगळ्या जिवितांत देवाची खुशी करता. आनी अशें निमाणे घडये तो कश्टार आसतना बापाची खुशी करूंक तो फुडें सरता. मगच्यानो
हांगासर आमी आयकोसो वांजेल इल्लो कश्टांचो जाता. ह्या वांजेलाची उतरां आमकां इल्लीशीं कश्टांची म्हूण बगतात. कित्याक सगळें सारकें आसतना देवाचें आराधन करूंक ताची खुशी करूंक आमकां सुलाभ. केन्ना आमी कश्टांत आसा, केन्ना म्हज्या जिवितांत हांव कंगाल जावन आसता, फुडें कितें म्हणलें म्हाका समजना, त्या वेळार जर कोणी येवन सांगता तुवें देवाची खुशी वळखूंक जाय, देवाची खुशी तुवें स्विकार करूंक जाय म्हूण कोण सांगता जाल्यार खंडीत जावन हें स्विकार करूंक आमकां कश्ट. पूण जेजू आपणाच्या जिवितांत बापाची खुशी कश्टांच्या वेळार पाळन आमकां धैर्य दिता. ह्या वखदां मोगाचेनो आमच्या कश्टांच्या वेळार देवाची खुशी करूंक, आमच्या बापाची खुशी करूंक आमकां संपें जायत गी. जेजू म्हणटा वच तुज्या भावा कडेन राजी जा, उपरांत ये आनी म्हजी आनी तुजी काणीक भेटय वा तुजें बलिदान भेटय. देवाची खुशी ह्या वेळार म्हज्या काळजांत वाजता आसतना म्हाका देवाची खुशी करूंक साध्य गी. तुजो दुस्मान तुज्या मुखार आसा, ताणें इतलें वायट केलां की ताका जिवेशी मारया म्हूण बगता. असलें चिंतपां म्हज्या मतींत येतात. कित्याक इतलें वायट ताणें म्हाका केलां, इतल्या खोटेपणान म्हाका ताणें चलयलां. पूण जेजू म्हणटा तुज्या दुस्मानाचो मोग कर, बापाची खुशी करूंक साध्य गी. तुवें तुज्या कुटुंबा खातीर जायतें केलें, आपणाचें सर्वस्व त्याग करन तुवें बायल्या भुरग्यांक सांबाळलें आनी आतां तुज्या उतार प्रायेर तुजीं भुरगीं जावं वा कुटुंबाची जावं तुका पळयनात. ह्या वेळार जेजू म्हणटा तांकां स्विकार कर, तांकां बक्षी. ही बापाची खुशी करूंक आमकां साध्य गी. फॉर्जरी करन, मोस करन, तुजी सगळी आस्त भितर घाल्या आनी काळजांत एक ताळो बॉम्ब मारता, ताका बक्षी, तुका हांव सांबाळटलो म्हूण देव म्हणटा आसतना हो ताळो स्विकार करूंक साध्य गी. ही बापाची खुशी स्विकार करूंक साध्य गी. असली जायतीं सन्निवेश आमच्या जिवितांत आयल्यान जावंक पुरो आनी येवंकी पुरो. पूण ह्या वेळार आमच्या कश्टांच्या वेळार, आमी रगत गमेवच्या वेळार म्हज्या बापाचो म्हाका उडास येता, ताच्या पुता जेजूचो उडास म्हाका येता. ताणें सांगली उतरां म्हाका उडासा येतात आनी उतरां स्विकार करन म्हाका जियोंक साध्य गी. सामान्य रितीन सांगचें जाल्यार साध्य ना, सामान्य मनशाक हें साध्य ना. पूण कोण आपणाचें जिवीत जेजू म्हणल्या त्या कटपाचेर बांदता, आपणाच्या बावटाचेर आपणाचें जिवीत बांदता, कितले कस जाल्यार येदोळ मुसोर म्हाका सांबाळलो देव आनीकय सांबाळटलो म्हणल्यार बावटान असल्या बावटाच्या कटपाचेर आपणाचें जिवीत बांदून हाडटा. त्या व्यक्तीक खंडीत जावन ह्या कश्टांच्या वेळार बापा तुजी खुशी जावं म्हजी खुशी न्हय म्हणलें सांगूंक, हें मागणें करूंक खंडीत जावन धैर्य मेळटा. कित्याक धैर्य मेळटा? कित्याक म्हळ्यार देव आपणाची कृपा आमकां दिता. कशें जेजू ख्रिस्तान ताच्या कश्टांच्या वेळार बडव्याक धाडन बापान ताका धैर्य दिलें गी, तशेंच आमकांय आमच्या कश्टांच्या वेळार देव ताच्या दुतांक धाडटलो. बऱ्या मनाच्या मनशा मरेफात आमकां धैर्य दितलो, आमकां सांबाळटलो. आमच्या काळजांत, आमच्या अंतस्करणांत धैर्याची उतरां तो दिवन आमकां सांबाळटलो. जर असल्या बरवशान आमी जियेता तेन्ना खंडीत जावन बापाची खुशी करूंक आमकां साध्य. आनी इवांजेलाची उतरां जी कितें जेजून सांगली ती आमच्या जिवितांत खरी जावंक साध्य. तर मगाच्या बाबांनो आनी भयण, जेजूची उतरां इल्लीं कश्टांची म्हूण बगल्यार ह्या उतरांत जिवीत आसा, ह्या उतरांत म्हजें भविश्य आसा, ह्या उतरांत बापाची खुशी करच्यांत सर्गींचे राज दायज
थंयसर आटापून आसा न्ही आनी थंय त्या उतरांत आसा म्हणलें समजून जर आमी जियेता खंडीत जावन आमी कडपाचेर बांदिल्लें तें घर जावन आसा हें घर सबोदी आनी ह्या सोबीत म्हजें जिवीत म्हणल्यार घराण्या मरिफात जेजूचें नांव आमी परगट करचें बरें जावन दी हाका जाय आसचें करपाक ह्या मिसाच्या पवित्र बलिदाना वेळार आमी मागया आमेन.